नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या या कार्यावळीक हांव प्रियंका तुमचें स्वागत करता. देवदेवतांची सासाय आमच्या गोंयांत पुर्वचार आसात. गोंयांतलीं वेगवेगळीं देवळां आनी देवळांनी जावपी उत्सव हाचो आमकां प्रत्यय आसात. अशाच एका सासायच्या दर्शनाच्या भेटीक आयज आमी तुमकां व्हरतात. शिरगांवची श्री लयराई आईच्या. जाणून घेवया ही जात्रा कशी सुरू जाली ती आनी त्या फाटलो इतिहास. गोंय ही कला, संस्कृताय आनी देखदिखणे सैमीक संपत्तेन भरलेली भूंय. गोंयाच्या खाची कोनशांनी पातळिल्ल्या गांवांक खाशेली तांची अशी संस्कृतीक व्हडविकताय आसा. गोंयाच्या दर एक गांवांक कला आनी सांस्कृतिकतायेची व्हडविकताय आसा. गोंयांतल्या गांवांनी जावपी जात्रा, काले जावं हेर उत्सव आमी पळयतात. ह्या सगळ्या जात्रांची महाजात्रा जावं जात्रांची आवय अशी फामाद जात्रा म्हळ्यार शिरगांवची श्री लयराई देवीची जात्रा. ही जात्रा फक्त शिरगांवच फामाद ना, तर पुराय भारतान ह्या जात्रेचें खाशेलेपण खबर आसा. ही लयराई देवी अडीअडचणीत पडलेल्या सगळ्या भक्तांच्या उल्याक पावता अशी मान्यता आनी तशी भक्तां भितर भावना आसा. शिरगांव हो गांव बार्देस तालुक्याच्या म्हापशा शारा सावन सुमार 15 किलोमिटराचेर आसा. शिरगांव तसो पयलीं सैमान नटिल्लो गांव. आयज ह्या गांवांत मिनाचो धंदो सोडल्यार आनीक तसलो पारंपारीक धंदो असो ना. पयलींचो शिरगांव आयज खंयच दिसना. पूण ह्या शिरगांवच्या श्री लयराई देवीच्या धोंडांचे जात्रेचो उत्सव मात दिसान दीस फुलत आसा. हजारांनी न्हय तर लाखांनी देवीचे भक्त म्हळ्यार धोंड ह्या जात्रेक होमखणांतल्यान वतात. हे दिव्य पळयतकच दोळे दिपकावल्या बगर रावना. हे लयराई देवीच्या जात्रे संबंदान म्हळ्यारच शिरगांवच्या जात्रे संबंदान जर जाणून घेतले जाल्यार श्री जात्रे फाटली ऐतिहासीक फाटभूंय जाणून घेवची पडटली. ही जात्रा, हे जात्रेंतलें होमखाण, पेटलेल्या होमखाणांतल्यान वचपी दादले आनी बायलां धोंड कशे कितें वतात, ही परंपरा केन्ना सुरू जाली हाची एक आख्यायिका आसा. साधारण 500 ते 700 वर्सां पयलीं लयराई आनी तिच्यो अन्य भयणी ह्यो ऋषिकन्या कर्नाटकासून घाटमाथ्या वचून सोल्ला घाटांसून तेंचें आगमन गोंयांत जालें. आनी गोंयांत आगमन जाताना ज्या ज्या गांवांत त्यो गेल्यो म्हणजे चोल्ला घाट, मोल्ले गांव, सोल्ले, मोल्ले, गिरोडे, मावळिंगे, दिवचले अशी करून ती मयां वण्णो ह्या स्थळांचेर येवन थारावल्यो. अशें म्हणटात की हो ऋषीचो घराबो हत्तीचेर बसून येयला आसुंये. ओडण्यार आमकां हत्तीच्या आकारची प्रतिमा दिसून येतात. आनी तेंच्यांनी थंयसून खंयच्या खंयच्या गांवांक आमी वचपाचें अशें एक तेंच्यांनी बेत आंखलो. आनी तेंच्यांनी अशी प्रतिज्ञा केली की केळबाय म्हणली ती आपूण आपल्या माथ्याचेर अग्नी खेळयतली. लयराईन अशी प्रतिज्ञा केली की हांव अग्नी काश्ट भक्षण करतली, अग्नीसून आपूण पार जातली. त्या प्रमाणे हे उत्सव सुरू जाले.
ह्या 7 भयणीपैकी सगळ्यात व्हडली भयण केळबाय ही मये गावात स्थायीक जाली. दुसरी मुळगावात जाल्यार मोरजे गावात स्थायीक जाली. अजादीपा ही कारवार लागीं अंजदीव ह्या बेटाचेर स्थायीक जाली. मीराबाई ही मिलाग्री सायबिणीच्या रुपान म्हापशात स्थायीक जाली. तर शीतलादेवी ही पाताळात गुप्त जाली अशें मान्यता आसा. पूण ह्या देवीची घुमटी आजुनूय मुळगांवां आसा. श्री लयराई देवी शिरगांवांत येवन वसली आनी तिचो भाव खेतोबा हो वांयगिणी येवन रावलो. सीता गेली पाताळात म्हणे, हाती लागली वेलगे, साशा धोंडामध्ये खेळबाई आपला खेळ खेळ गे. सीता गेली पाताळात म्हणे, हाती लागली वेलगे, साशा धोंडामध्ये खेळबाई आपला खेळ खेळ गे. जान जानी जान जानी जान जानी जानी गे, आना माना देवस्थान बारा म्हणे वाढू गे. आदा दीपा माळसा म्हणे सोयरी गे, चौख खांबा अंतर मध्ये 7 जणी खेळे गे. आदा दीपा माळसा म्हणे सोयरी गे, चौख खांबा अंतर मध्ये 7 जणी खेळे गे. जान जानी जान जानी जान जानी जानी गे, आना माना देवस्थान बारा म्हणे. जाणूया खेतोबा देवाची मूर्ती वाकिल्ली कित्याक आसा ती. केळबाई सगळ्यात व्हडली अशें म्हणटात. आमचे जे जाणट्यांनी सांगलां आमकां ती केळबाई सगळ्यात व्हडली आनी लयराई सगळ्यात धाकटी. ती ज्या वांड्यार म्हणटा ती थारावली थंयसून तेंच्यांनी धाकटो भाव खेतोबाक तांकां अग्नी जावं आसलो म्हणून ती अग्नी ताका लागीं मातशे गांवांत वच आनी अग्नी घेवन यो म्हणून सांगलो. खेतोबा थंय जे भुरगे खेळटाले त्या भुरग्यांचो खेळ पळोवपाक दंग जालो. केदो गत खेतोबा येवना, हो धाकटो भाव खंय पावलो म्हणून लयराई ताका सोदपाक येयली. पळय जाल्यार हो तो खेळ पळोवपाक त्या खेळाच्या हितूर दंग जाला. तर तेणी झक करून लयराईन ताका अरे खेतोबा अशें तेजेर एक झेपणो घातलो. तितक्यान तो असो बागावल्या भशेन जालो.